सांगेच्या चानीमळ वाठारांत केमिकल वेस्ट आणि कोयराक लागिल्लो उजो निमणो 4 दिसां उपरांत आटपांत आयला। सांगेच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या फुडारपणा खाला कुडचडे उजो पावलपी दळान उजो नियंत्रणात हाडलो। दुसरे वटेन उजो घालपी सुदेश नायक आणि दिनकर पटेली ह्या दोगूय जाणांक 5,000च्या हमीचेर सोडून दिले। सांगेच्या चानीमळ वाठारांत उजो पालोवपा खातीर उजो पालोवपी दळ तशेंच संबंदीत प्रशासन कार्यरत आशिल्ले। पयले 2 दीस उजो कसोच आटपात येना जालो। उपरांत सांगेच्या उपजिल्लो अधिकारी आनी उजो पालोवपी दळान तकली लोडोवन उज्यार मातयेची भर घालपाचो निर्णय घेतलो। तिसऱ्या दिसा मातयेची भर घालून उजो कांय प्रमाणात नियंत्रणात हाडलो। प्रशासनाच्या यत्नांनी आपतकालीन यंत्रणेक लागून 4थ्या दिसा उजो नियंत्रणात हाडप शक्य जाल्ल्याचे सांगेचो उपजिल्लो अधिकारी मिलिंद्रा वेळीप हांणी सांगले। तत्काळ आमचे सगळे प्रशासन आम्ही फायर ऑफिशियल आसतले, फॉरेस्ट किंवा बाकीचे एम्ब्युलन्स तर आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सायडीच्यान जे आसा सगळे आम्ही त्या स्पॉटार गेले। पयले अशें दिसलें की कोणी तरी अबंडंट वरी आसा, केमिकल इंडस्ट्रियल वेस्ट करून खंय तरी उज्यार पेट घेतलेलो आसा असो इन्सिडंट आमकां थंय नजरेक आयलो। त्या नंतर आमचे सगळे प्रशासन थंय वचून आमी तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आणि आयज पर्यंत तरी आमी म्हाका दिसता तो सक्सेसफुली आमी हाताळला। ते आमी थंय माती प्रोडक्टां भरून आमी तो उजो जो आसा तो पालयल्लो आसा। डिपार्टमेंटान एकट्यान येवन सगळ्यांना आपलो 100% एफर्ट दिवून जो आसा आमी हे बेगीन आज यश मेळयल्लें आसा। चानीमळ हांगा कस्टी हांगा आमकां कॉल आयिल्ले 10 तारखेक इट इज ऑन 13:20 म्हणल्यार 1 जावन 20 मिनटांनी आनी जेन्ना आमची गाडी पयलो टर्नआउट पावलो तेन्ना आमी पळयलें की एरिया जी आसा विच इज मोर देन 500-600 जी मोर देन आसा थंय एक कॉरी आसा। ते कॉरी भितर वेरियस इंडस्ट्रियल टायप जे कितें वेस्ट आसा ताका फायर जाल्लो। अगेन द फायर वॉज व्हेरी हाय इंटेन्सीव। सो आमी आमचो रिइन्फोर्समेंट जो आसा तो मागिल्लो मडगांव आसतलें, ताची कुडचडेची सेकंड व्हेकल आसा। सो जो आमी रिइन्फोर्समेंटान आमी जो फायर जो आसा तो कंट्रोल करपाक आमकां यश आयलें, पूण आमकां टोटल फायर एक्सटिंग्विश करपाक टोटल 4 दीस लागिल्ले आसा। जे मड कॅपिंग आनीक वॉटर स्प्रे ह्या 2 टॅक्निकेन आमी ते फायर आसा आनी स्मोक आसा ती कॅपिंग केल्ली आसा। सांग्यार चानीमळ वाठारांतल्या बंद चिरेखणीत केमिकल वेस्ट आणि प्लास्टिकाच्या बॅरलांक घातिल्लो उजो निमणो आटपात आयलो खरो, पूण उजो घालून गायब जाल्ल्या आणि उपरांत पुलिशेन अटक केल्ल्या सुदेश नायक आणि दिनकर पटेली हांकां फकत 5,000च्या हमीचेर सोडून दिल्यात। एबंडंट जी लॅटरायट कण आसा तेतूर उडयल्ले आनी कण ते उजो घातलेलो। तेजे गुन्हेगार म्हणून 2 जाणांक जो सुदेश नायक आनी पटेली दिनकर पटेली म्हण ताका अरेस्ट केल्ले। त्यांची काल खंय तरी तांकां अरेस्ट करतली दुसरे दीस सांगे कोर्टाक हियरींग आशिल्लें आनी तांकां ह्या प्रकरणाचेर कंडिशनल बेल दिल्ली आसा। कोर्टान जो सांगे कोर्ट आसा तेणी कंडिशनल बेल दिल्ली आसा। म्हणल्यार कॉन्ट्रिब्युशन केलां म्हण ते उजो पालोवपा ती कुडचडें फायर स्टेशन ते गेले 4 दिसां 5 दिसां भितर सुमारे 12 ते 13 ट्रीप तेणी उदक पालोवपाक केली आनी खंय तरी रातचे स्टँड बाय ते रावताले। 2 दिसांक तांकां स्टँड बाय दवरलेले। गोमंतक टीव्ही खातीर कुडचडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।